आयची अपडेट दिवपाची म्हणल्यार फोंडेच्यान सगळ्यात पयलीं जे आमी म्हणटा जाणकार एक 92 वर्शीय माणिकराव राम नायक गावणेकर हांणी आपल्या लेखणींतल्यान रामायण जें आसा ते कोंकणी रुपांतर केल्लें आसा आनी म्हाका दिसता हे पयलोच तेजो असो उपक्रम आसतलो गोंयान तरी। आनी सद्या तांकां वय 92 आनी तांकां दिश्टी पडना तशें तांकां बरोवंक येना आनी तेंच्यांनी एक कामाक एक एम्प्लॉई दवरल्या आनी ती जी डिक्टेट करता मराठीन तेच ते कोंकणीन ट्रान्सलेट करता आनी त्या प्रमाणे ती बूक बरयता। अशे पद्दतीन तेंच्यांनी तो बूक बरयल्लो आसा आनी तांकां आतां इतिहास बरोवपाचो आसा आनी प्लस तांकां जे महाभारत आहा तेंय बीन कोंकणीन रुपांतर करपाचें आसा। आनी एक मेजर गजाल आयज सगळ्या लोकांक सांगून दिसता की जे खाद्यप्रदार्थ येता मार्केटान जावं तो शेव म्हणा जावं चिवडो म्हणा ते ल्हान भुरग्यांक दितना अत्यंत पळोवन दिवपाची गरज आसा। कारण हालींच एक गजाल घडले, एक भुरग्याक शेव खातना एक तार जी आहा ती ताळ्याक लागली हांगासर आनी तेज्या पेरंट्सांनी अत्यंत ताका दोतोरा कडेन व्हरोन बीन ती पळयली। त्याच प्रमाणे तांकां जेन्ना आयडीन व्हरतकूर ताका जीएमसीन व्हेलो जाल्यार त्या दोतोरान एक्सरे काडून सुद्दां आपल्याक कांयच भितर दिसना अशें म्हणून सांगलें आनी ती घेवन त्या भुरग्याक परत आयलीं आनी प्रायवेट दोतोराक दाखयलो आनी त्या प्रायवेट दोतोरान ती तेजी तार आहा ती काडली। ह्या पद्दतीन म्हाका दिसता जीएमसीचे दोतोर आहा तेंच्यांनी आपली जबाबदारीन ल्हान भुरग्यांची जी हे आमी म्हणटा पळय ट्रिटमेंट करता ती योग्य पद्दतीन करपाक जाय। दुसरी गजाल जे मार्केटान जे जिन्नस येता विकपाक ते पेरंट्सांनी सारकी चॅक करूनच भुरग्यांक दिवपाक जाय आनी त्यामुळेच म्हाका दिसता हे फुडें असले गजाली घडच्यो ना म्हणून। त्याच प्रमाणे राती काल 11:30 वरांचेर सुकतळे मोल्या हांगासर एक एक्टिवा आनी वॅगनार कारी मदीं अपघात जालो आनी हितूर सर्मेश किर्लोस्कर एज 38 वर्सां रावपी दाट फामार एका जाग्यारूच मरण आयलें। कुळ्या पुलीस हेजो एक्सिडेंटाचो पंचनामा करून फुडलो तपास करत आसा। ही टोटल एकंदर आशिल्ली फोंडेच्यान अपडेट।